काउंटिंग जे सुरू झालेले असा आणि पंचायत इलेक्शनचे जस्ट एक तुमकां अपडेट दिता ती म्हणजे पेनाजी फ्राम 11 वॉर्ड पंचायत मेंबर घनश्याम नायक वॉर्ड नंबर 2 बॅक बाय रोहन खवटे, शांताराम नायक वॉर्ड नंबर 1 बॅक बाय MLA रोहन खवटे, वॉर्ड नंबर 10 प्रशांती देसाय बॅक बाय रोहन खवटे, मागीर नारायण नायक वॉर्ड नंबर 5 बॅक बाय रोहन खवटे, दीपाली वेर्णेकर बॅक बाय रोहन खवटे वॉर्ड नंबर 7, पुष्कराज शिरोडकर बॅक बाय रोहन खवटे वॉर्ड नंबर 9, फ्रांसिस डिसोजा वॉर्ड नंबर 3 बॅक बाय रोहन खवटे, स्वप्नील तोडणकर वॉर्ड नंबर 6 बॅक बाय रोहन खवटे, सफर पट्टे पेन्नारी फ्रांक वॉर्ड नंबर 11 बॅक बाय रोहन खवटे, सिद्धेश नायक म्हणून आता तो अनअपोज येयला पयलीं येयलेलो आसा तो चिकन बॅक बाय रोहन खवटे. हांगा 11 पंचायतीन मंतिरा की वाज वॉर्ड नंबर 4 बॅक बाय अपोजिशन म्हणजे रोहन खवटे पॅनलीनी, आणि दुसरी शांताराम नायक म्हणून वॉर्ड नंबर एकांतल्यान आयला पेन्नारी फ्रांक विलेज पंचायत तो बी अपोजिशन पॅनलांतलो. सो पेन्नारी फ्रांक जी विलेज पंचायत आहा ती कंप्लिटली ते पॅनल जे आयला ते बॅक बाय रोहन खवटे आसा. दुसरी अपडेट म्हणजे सांगपाची म्हणजे हांगासले साल्वादोर विलेज पंचायत आहा थंय रोहन खवटेचे पॅनलाक व्हडलेंशें यश मेळोंक थंय 9 मेंबर पंचायती तातूंतले 2 पयलीं ऑलरेडी अनअपोज आयिल्ले आनी ते रोहन खवटे आशिल्ले बॅक बाय, आनी आयज इलेक्शन जाल्यार फक्त एकूच रोहन खवटेचो जिखून आयलो एकूच, आनी बाकी सगळे ते इंडिपेंडंट ना जाल्यार अशे अपोजिशनाचे आशिल्ले. विजय दळवी वॉर्ड नंबर 7 तो एकूच रोहन खवटे बॅक बाय आशिल्लो. दत्ताराम रेड्डी वॉर्ड नंबर 4 अपोजिशन बॅक बाय अपोजिशन, नम्रता विजय चोडणकर वॉर्ड नंबर 1 बॅक बाय अपोजिशन, संदीप साळगांवकर जो अनअपोज आयिल्लो वॉर्ड नंबर 2, रिमा फेर्नांडीस ही वॉर्ड नंबर 3तल्यान अनअपोज आयिल्ली, वॉर्ड नंबर 5 ज्या जाग्यार टाय बीन जालो दीपराज नायक आनी जगन्नाथ चोडणकर म्हणून. मागीर फायनली रिकावंटींग जालें, रिकावंटींग जातकीर जगन्नाथ चोडणकर आशिल्लो तो 2 मतांनी जिखलो. हांगा रोहन खवटेचो कॅन्डिडेट 2 मतांनी पडलो. तशें वॉर्ड नंबर हे जालें साल्वादोर नेरूल विलेज पंचायतीची आत्तां कावंटींग जाल्लेलें आसा आनी आमच्या कडेन जे अपडेट आयले ते जस्ट हांव तुमकां सांगता. वॉर्ड नंबर याद आलमीदा वॉर्ड नंबर 1, राजेश कालंगूकर वॉर्ड नंबर 2, जॉन मेनेडिस वॉर्ड नंबर 3, वेंसी फेर्नांडीस वॉर्ड नंबर 4, शिवानंद गोवेकर वॉर्ड नंबर 5, पूर्णिमा वानालीकर वॉर्ड नंबर 6, संदेश गोवेकर वॉर्ड नंबर 7, सुदेश गोवेकर वॉर्ड नंबर 8 आणि दशरथ कालंगूकर वॉर्ड नंबर 9. हांगा अशें पळोवंक जाल्यार ही जी पंचायत आहा त्या पंचायतीन केदार नायकाचे 5 बॅक आयिल्ले आसा, पूण अजून शुवर ना कित्याक इंडिपेंडंट आसले तर एक केदाराक सपोर्ट करूं शकता अशें ताचे बाकीचे वॉर्ड मेंबर सांगताले. सो वॉर्ड नंबर 3, वॉर्ड नंबर 5, वॉर्ड नंबर 7, वॉर्ड नंबर 8 आनी वॉर्ड नंबर 9 नेरूल पंचायती आहा ती बॅक बाय केदार नायक म्हणटाले ते, पूण अजून तेंचे फायनल जालें ना. थोडे इंडिपेंडंट आहा ते बीन तेंकां वचून जॉयन जावंक शकता. हे जालें हांगा नेरूल पंचायत रिजल्ट हांव जस्ट सांगता तुमकां. वॉर्ड नंबर 1 साल्वादोर फेर्नांडीस, वॉर्ड नंबर 2 अश्विन डिसोजा, वॉर्ड नंबर 3 अभिनया साताडेकर, वॉर्ड नंबर 4 प्रणेश नायक, वॉर्ड नंबर 5 हरीश मयेकर, वॉर्ड नंबर 6 नातालीन तुलासो, वॉर्ड नंबर 7 सुभाष रावत, वॉर्ड नंबर 8 यशवंत परवार, वॉर्ड नंबर 9 बबिता आनंद फालकर, वॉर्ड नंबर 10 रोहन पिंटो, एंड वॉर्ड नंबर 11 डॉटी फेर्नांडीस. आरपोरा विलेज पंचायत आरपोर नागवा, सुषमा नागवेकर वॉर्ड नंबर 1, वॉर्ड नंबर 2 सकाराम शिरोडकर, वॉर्ड नंबर 3 रोशन रेडकर, वॉर्ड नंबर 4 अगोस्तिनो डिसोजा, वॉर्ड नंबर 5 स्टेफी फेर्नांडीस, वॉर्ड नंबर 6 विनंती मुरस्कर, वॉर्ड नंबर 7 अनिकेश शिरोडकर. अंजुना पंचायत वॉर्ड नंबर 1 दिनेश पाटील, वॉर्ड नंबर 2 सुरेंद्र गोवेकर, वॉर्ड नंबर 3 स्मिता खुर्जेकर, वॉर्ड नंबर 4 अनुप मांद्रेकर, वॉर्ड नंबर 5 प्रतिमा गोवेकर, वॉर्ड नंबर 6 वॉर्ड नंबर 7 सुदेश मार्सेकर, वॉर्ड नंबर 8 लक्ष्मीदास चिमुलकर, वॉर्ड नंबर 9 निकिता गोवेकर, वॉर्ड नंबर 10 एनजीस कारावेला, वॉर्ड नंबर 11 शीतल नायक. हे जाले अंजुना पंचायतीचे. अंजुना पंचायती एक म्हणजे तो साबी जो आशिल्लो इतली वर्सां पंच सरपंच इलेक्शन अशें मेळालो तो ह्या फावटी पंचायत इलेक्शनाक लॉस जाल्लो आसा.